चांदेल पेडण्यां रस्तो उदकापना 4 गांवांचो शहरा वांगडा संपर्क तुटलो. कडशी मोपा हांगा साकवा वयल्यान उदक. कडशी मोपा हांगा एक ल्हान ब्रिज आसा, त्या ब्रिजा वयल्यान लोक ये वच करतात, पण तांकां खंय तरी ते ब्रिज ल्हान आसल्या कारणान ब्रिजा वयल्यान उदक वयता. सो तांकां आयज खूब प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा आनी गेल्या 5 ते 6 वर्सां जाले हेचेर लोक सांगीत आसा, पूण हेचेर कोणीच लक्ष दिल्लेलें ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमानी. केपें पावसाचे सावार रस्ते उदकापना. हेवी रेन जाल्ले कारणान पारोडा रोड आनी पाड्डे ब्रिज सबमर्ज जाल्ले आसा आनी आमी ट्रॅफिक चांदूरच्यान डायवर्ट केल्ले आसा फ्रॉम चांदूर टू केप्यां गुडये वयल्यान. मडगांव कारवार हायवेर झाड कोसळ्ळ्यान रस्तो पुराय ब्लॉक. डॅमेज काय जावना, रस्तो ब्लॉक जालो ना आनी लायटी वायरीचे पडले इतल्या आनी काय जालें. दोडामार्ग पर्ये रस्त्यार झाड कोसळ्ळ्यान रस्तो ब्लॉक, लायटीचे खांबे रस्त्यार. नमस्कार, हांव सद्या आसा पर्याच्यान दोडामार्गाच्या रस्त्यार. पळयता आसल्यार फाटसून एक व्हडलेंशें झाड पडलेलें आहा आनी रस्त्याच्या मदोमद पडल्या कारणान येरादारी जी आसा जी गोंयान कामाक येता महाराष्ट्रांतल्यान ते ह्याच रस्त्यातून परत गोंय महाराष्ट्रान वयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.